आमच्या पर्वरी विजनरीज बीग थँक्यू म्हणटा, कित्याक तांच्यांनी आमच्या बायलां खातीर कितें तरी आमच्या म्हणजे मेडिकल कॅम्प हो अरेंज करून, जो सगळे तांच्यांनी एकत्र कॅम्प करून जे आमी बायलां जी भायर सरून करूंक शकना आनी जाचे कॉस्ट आमच्या ह्या मिडल क्लास लोकांक परवडना, आनी म्हणून आमी हो टेस्ट ह्यो सगळ्यो करूंक शकना, ते तांच्यांनी अरेंज केलो. तांच्यांनी एक व्हडलें पाऊल उचललां आमच्या बायलां खातीर, आनी हांव तांकां म्हाज्या काळजांतल्यान तांकां थँक्यू म्हणटा, आनी आमच्या सगळ्या बायलां तर्फे हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. कित्याक एक अशें आसा की आजकाल बायलो घरांतल्यान भायर सरना आनी तांकां आपल्या बद्दल कांयच नाका आसता, ती फक्त घर आनी आपलो संवसार करतात आनी ती आपल्या बद्दल चिंतत ना. बायलो हे जावन आसा आमच्या घराच्यो मुखेल आनी तांचेरूच सगळो संवसार आदारलेलो आसा. तेन्ना तांच्यांनी आपली बी काळजी कशी घेवची ही तांच्यांनी आमकां हेल्प केलें कळपाक. आनी मेन म्हणजे जे पॅप स्मियर टेस्ट हें कितें, जे बायलांक आयज खरीच ताची जरूरत आसा आनी आमकां शिकिल्ल्यांक सुद्दां खबर ना की पॅप स्मियर टेस्ट म्हणल्यार कितें तें थंय वचून आमकां प्रत्येक एक कॉमन बायलेच्या ते हाय क्लास बायलेक सुद्दां कळ्ळें की बाबा पॅप स्मियर टेस्ट आमकां गरजेची आसा म्हणून. तशेंच बोन डेन्सिटी टेस्ट, मागीर नर्व सेन्सेशन टेस्ट जावं जे कावन्सिलींग हें खूबच उपयोगाचें ठरलें. आनी चडांत चड बायलांक आमकां अवेरनेस आयलें की आमी ह्यो सगळ्यो टेस्टी करपाक जाय, आनी हे जे आमच्या आवाकेच्या भायर आसता एक्चुली टेस्टी, पण त्यो आमी ह्या कॅम्पा तर्फे आमकां तो खूबच उपयोग पडल्यो आनी आमी तांच्यो आभारी म्हणटा हांव खरेंच की तांच्यांनी आमच्या खातीर इतलें केलें आनी फुडें ते करीत रावतले अशें आमी आशा बाळगता. Today I have participated in this camp. It was very much useful for the women, and as this RG doctors, they have treated very well and communicated very well with the patients. It was very good and they did their job. And this camp they made awareness for many women, as we women came to know very much about the cancer, and there was many checkups also, the blood pressure, the eye camp, and it was mainly for the cancer, and it was very good. And we have carried out a free medical checkup for women. The same was supposed to be on the 8th of March, which marks the Women's Day, but due to unavoidable circumstances we could not carry on with the same, and that is why we had it on the 10th of March. It was done in association with the village Panchayat of Sukur and in collaboration with the RG Hospital and some more private doctors. It was astonishing to see that many women, numbering about 338, attended the camp, and all of them were checked, and it was a privilege to see a smile on their faces. Medical camp that was organized by Porvory Visionaries was a great gesture on their part, because it gave a lot of women to come forward who don't even step out of their houses to give a second thought to their health. And a lot of people really came and took part, and I think in future they should have something like this